Hi guys, welcome back to my channel. Kisha तुमी सगळीं. I hope you all are doing good. आणि आयज म्हगेलो इस्टर व्लॉग प्रिपरेशन डे. सो आयज हांव सगळें कितें मास बी आसलें प्रिपेर करून दवरतलें आनी मागीर दुसऱ्या दिसा कूक करतलें. तुका हांव दाखयतां कितें कितें हांवें हाडलें मास. आनी दीस टायम हो म्हगे इस्टर लायक फर्स्ट टायम इस्टर आसलो की आम दोगांय एकली सेलिब्रेट कोताय विदाउट फॅमिली बिकॉज ती सगळीं गोंय गेलो हाय. सो आम दोगांय हे पाटी इस्टरा. सो कुकींग सगळें हांव करतलें तेका लागून. सो हांवें हालदिसांनी विंग्स हाडूं हाय 1 kg. विंग्सान तूं लॉलीपॉप टर्न करपा जाय. हांवें केन्ना केल्लें दीस इज माय फर्स्ट टायम. हांव चोयतां कितको कोताय तें. सो तें अशें करून दिसताय. तेंचो हो पार्ट आहा तो कातरपाचो. हांव दाखयतां. हो पार्ट कातून मागीर हे दोन जॉयंट जातोले आनी ते कातून म्हणल्यार अशें करून हाफ दिसताय तीं. कातून म्हणल्यार अशें करून एक पार्ट जाता आनी हो एक पार्ट जाता. ओके. आफ्टर सो मच ट्रायल्स हांवें एक पिसा विंग केला. आतां हे म्हळ्यार सगळें करूं जाय. सो गायज आफ्टर 1 hour हें सगळें हांवें केलां. व्हेरी हार्ड. सो हें आतां मॅरिनेट करतलें मागीर. सो हांगा 1 kg बीफ केला आनी हें म्हाका आतां बीफ रोस्ट करपा जाय. सो तेका हांव मॅरिनेशन लायतलें आतां. हिंगा 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट केला. हांवें जिंजर गार्लिक पेस्ट केला. तुमी जिंजर गार्लिक होल देखून घालपा जाता. क्यूमिन, हल्दी पावडर, पेपरकॉर्न, क्लोव्स, सिनेमन आनी हिंगा विनागर घालपाची आनी तो बरो पेस्ट करपाचो, स्मूथ पेस्ट. सो गायज हें मास कट एंड वॉश केलां आनी तुमी पीसीस मातशे मोठे जाल्यार अशें करून मातशें बारीक कराय तेका. चडूय बारीक न्हू, मिडियम अशें मोठेले 4 पीस. आनी आतां हांव तेका मीठ घालतां. मॅरिनेशन हाको अच्छा पेस्ट आनी तो बरो अशें घालुपाचो सगळ्याक लायन. हां अशें करून मिक्स करपा जाय गायज. आनी ते आतां फोकान तें अशें करून तेका पियर्स करतलें मासा. एक अशें करून मॅरिनेशन जालें म्हणटा न्हू फोकान मातशें पोक करपाचें अशें करून फोक कित्याक आतां हें भितर सावन लागपा जाय म्हणटा मसाला तेका. ओके. आनी गायज आतां हें ओवरनायट हांव दवरतलें आनी मागीर हाल रांदतलें. ओवरनायट मॅरिनेशन करपाचें हेका. सो हाय गायज, गूड मॉर्निंग. आमी गूड मॉर्निंग मातशें लेट जालें. ऑलमोस्ट 11 o'clock जालें आनी आयज सॅटर्डे आनी आमी वयता आतां इस्टर शॉपिंग करपा थोडें. आनी हांव म्हाजो ब्रेकफास्ट केलो ना, भायर वचून ब्रेकफास्ट करतलीं. सो तुमकां हांव मागीर मेळटा. बाय. हांवें काल सगळें मॅरिनेशन बी करून दवरलां. थोडें उरलां आतां तें आडमास आहा तें कितें म्हणटा तें बीफ रोस्ट आहा तें काल हांवें मॅरिनेशन बीफ रोस्ट केलो तेजें आयज रांदपा जाय. आनी चिकन विंग्स हांवें ती तेशीन दवरलें मॅरिनेट करून ती आयज मॅरिनेशन करून हाल करपा जाय. ओके. सो गायज फायनली आयज ओपन करता हांव. तितून हांवें जस्ट म्हगे त्यो मोडी चेंज आसताय चोय P10 P5 तेसो घायलो हाय. आतां बरो जड आहा. आतां ओपन करता हांव आनी चोयता थिंगा वचोन आजदा वचोन तितून मेळटाय तें 1 P घायलो आनी आमी भायर सोली शॉपिंगा वचपा. आयज वार मारता. घाल. ते वयर दिसता गो ते बारलो आहा बरो. हय बरें आहा.
बस पाना म्हाका हें बस पाना कितक्या बरें दिसता हें हांवें बाय ताका लागून कितें कोता खूब बरें दिसलें म्हाका हें बस होता पूण हें मातशें टायट करपा तेका फोटा हय ताका लागून कशें सगळें सांगाय म्हाका सो गाइस अब तुम चॉप पहले इस तरह राइट उठा गाइस आता तुमगे बॅकयार्ड दाखयता बरो ते लायज समरी किती बरें दिसता ते बरी बर्ड्स पी 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 कोते काय बरी फूल जालें ती इंगू हांवें 4 ऑनियन गेले स्लायस केले मांसां घालपा तापल म्हटरी इल्लें तेल घाल्या तिखी 2 कालाफुरां दॅट्स इट आनी स्लायस केलो पियो ऑनियन के तशें ऑनियन मातशें पिंक जावन म्हटरी आतां आमी मांस घाल्या तितून मागीर 2 ड्राय काश्मीरी चिली घाल हिंगा मोदें चॅक कोता आनी एक झाड मारला मातशें हिंगा हांवें कस्टर्ड करपा दूद दवरलां हिंग तें मांस शिजोलें म्हणटरी हांवें अशें तें मांसा स्लायस केले गायस येयलो ग्रीन मसाला घायला हांवें हितून शॉर्ट कीप सगळें आनी इल्लें उदक घायलां आनी इल्लें मीठ घालां टेस्ट तुमी अकॉर्डिंग तुमचो हें कितें जाता तें आनी इल्ली लागर घायल्या I'll just cook for another 5 minutes and it's ready कलर बरो दिसता Hey guys so आमी सांगलेली आतां आनी सगळ्यांक हॅपी ईस्टर सगळे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स ये हम है हमारी पार्टी हो रही है सो हांवें चिकन लॉलीपॉप वॉश केलें तेक सॉल्ट घायलां एज पर द टेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट सोया सॉस घायला रेड चिली पावडर काश्मीरीचो आनी मॅरिनेट केला तेगे बॅटर करपा हिंगा ऑल पर्पज फ्लावर घाला मैदा आनी तितून हांव कॉर्नफ्लावर घायला कळ म्हाका हे हे फुलबारके शासलो तसो नाही ते तांकां ते तांदूळ बी बरें पडय न्हू आनी ते हें गेलो तेमी कितें चिकन करी पीस खाता ते करी पीस
हेच कलरचं मी यांचं फ्राय झालेलं आहे आणि बितोल्यान देखून ती क्रिस्प झालं आहे बितोल्यान देखून ती फ्राय झालं आहे बितोल्यान देखून ती फ्राय झालं आहे बघा तुम्ही ट्राय करून हाय म्हाका कमेंट सेक्शनात सांगा केस दाखवते आणि काय मग लंच रेडी हांवें बिर्याणी केलेली रायता लॉलीपॉप बीफ रोस्ट अँड डिझर्टा कस्टर्ड